विसवा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो। वीज खात्याक फाटल्या वर्सा 16,000 कोटी जाल्यार ह्या वर्सा 17,000 कोटी येणावळ आयिल्ली। मात हाचो फोंडेकारांक कांयच फायदो ना। फोंड्या लायट सारकी नसता, शॉपवाल्यांक त्रास, लोकांक घरांनी त्रास, फॅक्टरीकय त्रास। भाजप सरकारान कांयच फोंडेकारां खातीर केल्लें ना म्हण फोंडेचो आमदार रवी नायक उलयला। आरडी एक्सपो खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। लायटीचे डिपार्टमेंट जे आसा तेका आतां 16,000 कोटी फाटल्या वर्साची, आतां ह्या वर्साक 18-19 वर्साक तुगेले जवळ जवळ 17,000 कोटी, आनी हे इतले ते 16 आनी हे 17 म्हणजे जवळ 33 कोटी जाले दिसता। ते 16,000 33,000 कोटी जाले। पूण हे इतले कोटी फोंड्याक कांयच आमकां पयशे मेळप ना, रस्ते सारके ना, बाकीचे सगळे तेजे रस्ते जावं उदकाची सारकी सोय ना, पण तेजेर हांव वेगळे हे मेळटलो। आयज हांव घेता ते सगळे तरेचे लायटीचेर, लोकांक लायट मेळना, भुरग्यांक शिकपाक त्रास जातात, बाकी कडेन फॅक्टरी आसा तांकां त्रास जातात, कसली इंडस्ट्री जावं शॉपावाल्यांक तांकां त्रास जाता। हे सगळे प्रत्येक मनशाक लायटीचे हे आसा। पूण आमी जेन्ना मागले तेंचे कडेन, हांवें सीएमा कडेन मागलां, म्हाका उत्तरूय येयला अंडर कन्सिडरेशन म्हणून। अशें आमी 2-3 लेटर केले आसता, जाल्यार आमी दिता आतां हे कन्सिडरेशन म्हणून दिता। जेन्ना लायटीचे पयशे येणावळ येता ती खंय वयता? जर आमचे फोंडेकारांचे पयशे व्हरना, फोंडा मतदारसंघाचे पयशे व्हरना जाल्यार लायट आमकां हे आसा कंडक्टर, आमी मागला कंडक्टर म्हणजे सगळो वायर जी सगळी तरेची आसा ही पोरणी जाल्यार केन्ना तुटून पडूं शकतली। ही लायट ना, ट्रान्सफॉर्मर ना। हांवें आतां मागल्या तेंचे कडेन मोबायल ट्रान्सफॉर्मर घेवचे म्हणून फोंड्या खातीर, ते लिस्ट आहा न्हू? हां दिला मोबायल ट्रान्सफॉर्मराचे मागला आमी, अर्जंट बेगीन घेवचे मोबायल ट्रान्सफॉर्मर सगळे तरेचे। हे तेणी खांबे आसा मदीं, हांवें तांकां कितले फावटी रिक्वेस्ट केले खांबे काडपाचे। ऑपोजीट दिपकमल आसा ते कितें आसा पळय तेजे शॉपा फुडल्या वाटेच्यान रस्त्यार खांबे आसा ते म्हणलें भितर घाला, तेवूय तेंचे कडेन पयशे ना म्हणटा ते। कितें जाता म्हणजे लोक रस्त्यार मेल्यार करता। आतां वयर केरला कडेन पळय ह्या आपल्या राजीव कला मंदिरा कडेन रस्त्यार आहा मदीं, तो काड म्हणलो, हे सुद्दां तेंचे कडेन काडपाक जायना। 2012 ते आयज 18 पर्यंत ह्या गोंयचे सरकार जो आसा, BJP, MGP आनी आतां गोवा फॉरवर्ड, हेणी ह्या 5 आनी 2 7 वर्सांक फोंड्या खातीर कांयच केल्लें ना, कांयच आमकां दिसना। म्हणटकीर हे जेन्ना अशें येवन सरकार करतात पूण डेव्हलपमेंट ना। आमची कितें आशिल्ली मागणी कितें आशिल्ली की आमकां हांगसर कितें जाय ते आमी विरोधक, जेन्ना हांव विरोधक आसतना पयशे तुमचे कडेन आसात, तुमचें काम हे सगळें करपाचें, आमी तेंचे कडेन मागणी करतात, आमी मागणी करपाची, कारण जनतेचे पयशे हे सरकारा कडेन आसात, जावं BJP, MGP आनी गोवा फॉरवर्ड हेंचे कडेन आसा पयशे। हे पयशे हांगसर तेणी खर्च केले म्हणजे तेणी दाखोवचें कितें केलें, बाबा आपण अमकेंच केलां तेणी म्हणून सांगचें। ह्या 7 वर्सांक कितें जाता दाखोवचें कितें केलां म्हणून। म्हणजे हे जनतेचे पयशे तुमचे कडेन येतात, तुमी कांय करूं शकना।